मडगांवां हॉस्पिशियो हॉस्पिटलांत कितलीं वर्सां जालीं दोतर व्यंकटेश कोंत्रादाचेर डायलिसीस युनिट चलयता. कांय म्हयन्या फाटीं ह्या युनिटाक उजो लागिल्लो. उपरांत थंयचे लायटीचें कनेक्शन काडलें. बिल्डिंगेची दुरुस्ती करूंक दोतर व्यंकटेशान युनिट बंद करचें म्हूण सरकार सांगता. युनिट चलोवंक दिनात, सरकारी यंत्रणा पिड्टा म्हूण तो हायकोर्टांत पावलो. तो आसा ते युनिटाचे सुवाती कडेन लागींच सरकारा कडच्यान पर्यायी सुवात सोदता. आतां हायकोर्टान फिर्यादी दोतर व्यंकटेशाक मुख्य सचिवाक मेळूंक सांगला. ताचे बरोबर उलोवन 25 सप्टेंबरा पयलीं समजिकायेन तोडगो काडूंक येता जाल्यार पळय म्हूण सांगला. मुख्य सचिवाक एकलोच वचून मेळ, बरोबर आदवोगाद घेवन वचूं नाका, इतले मेरेन कोर्टान क्लियर केला. चीफ सेक्रेटरी बरोबर बसकेची पद्दत कोर्टान स्पश्ट केल्या ती अशी: चर्चेक आदवोगाद वा हेर कोणाकूय बरोबर व्हेल्यार विशय आनीक कॉम्प्लिकेट जावंक शकता. फिर्यादी दोतोर म्हूण तो मुख्य सचिवा कडेन आपली बाजू वेवस्थीत मांडूंक शकतलो. ही चर्चा जाले उपरांत हायकोर्टान केस 25 सप्टेंबराक दवरल्या. आरोग्य मंत्री आनी संचालकाचे पावण्यार उपाय येना. आतां प्रकरण मुख्य सचिवाचे पावण्यार समजिकायेन हाताळून पळोवपाचो हो घडये कोर्टाचो निमाणो यत्न. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.